जेजू ख्रिस्त थंय बाबांनो आनी भयणीनो, क्रायस्ट द किंग ही परब आमी संभ्रमून आसा हांव जेजू न्हय मात्र संवसार आसो, सर्ग आनी संवसार आसो, सगळ्यांचो राय अशें म्हणटा आसतना हर एक पोटी उगड आसा कडचें गडी सावन आसा राय अलेक्झांडराचें. राय अलेक्झांडर संवसारभर सबार राजा वयर जीक जोडून आपल्या माही गांवाक पाटी परततालो. हर एक कडेन बऱ्या भशेन ताका जीक मेळटाली आनी उपरांत पाटी परतत आसतना बाबा आनी भयणी वाटेर तो पिडेक वळख जाता आनी ह्या पिडेन ताका मरणाच्या तणेक हाडून पाविल्लो. त्या दाळा ताचें सगळें सैन्य आनी आस्त बदीक ताची पिडा गुण करूंक सकली ना. कितें ताका भोगता मरण पावच्या फुडें आपल्या मोगाळ आवयचे मुखां पळ एक पुटी मनी पळय जय म्हणून तो आशेता. तरी ह्या पिडे वरवीं ती आशाच्यान साध्य जावचें ना म्हूण ताका भोगता आसतना थोडोसो वेळ उरला म्हूण तो चिंत आसतना आपल्या सैन्याच्या मुखेल्याक आपोवन तो अशें म्हणटा, हांव मेल्या उपरांत म्हज्यो 3 आशा तुवें जारी करी जय. कितें दुनिया विचारलें सैनिकान. पयलें म्हणालो, म्हज्या वैजांनी कितें करी जय, म्हज्या वैजांनी म्हजी पेट वोवय जय. दुसरें, म्हजी पेट वोवयता आसतना जें कितें भांगार आनी पयशे हांवें जोडल्यात ते सर्व सिमेस्त्रीच्या वाटेर तुमी शिंपडाय जय. आनी तिसऱ्यान, म्हाका मातयेक निखेपितना म्हजे हात पेटेच्या भायर उक्ते तुमी सोडोवन दवरी जय. आनी हें आयकल्लो मुखेल शिपाई रायांच्या हाताक उमो दिता आनी म्हणटा, तुजे कुशे प्रमाणे जावं राया, पूण हांवें सवाल करीत गी अशें कित्या. राय अलेक्झांडर उलयलो, सगळो संवसार जिखलो राय अलेक्झांडर बाबा आनी भयणी आपल्या मरणाच्या तणीर 3 संगती थंयसर शिकलो. आनी ते जावन आसा परिणत बऱ्यांतले बरें धाकटेर थंयसर आसोनी मरणांतावन ताका कोणीय बचावी दिवंक शकलो ना. देखून ताची पेट ते धाकटेर वोवून दी म्हणटा. दुसऱ्यान तो म्हणटा, म्हजें सगळें जिवीत संवसारी ग्रेस्तकाय जोडूंक हांव पेसाडलो, तरी तें खंयचेय फायद्याक पडलें ना. हें लोकांक आमच्या सर्व लोकांक कळचे खातीर तें सिमेस्त्रीच्या वाटेर तुमी उडया या शिंपडया. आनी तिसरें जावन, ह्या संवसाराक हांव रित्या हातांनी आयिल्लो, रित्यास हातांनी पाटी गेलो म्हूण कळचे खातीर म्हजे हात मरणाच्या पेटेंत उक्ते दवरा. ते पुटी हे आमी आयकलां बाबा आनी भयणी. ही राय अलेक्झांडराची खाणी. संवसाराच्या सुरवेर तावन आज पर्यान असले सबार राय येवन गेल्यात. आयले, राजवडकी चलयले, उपरांत संवसार सांडून सयत गेले. हातून थोड्यांची नांवां आमच्या मतींत उरल्यान, थोडी बुकांनी उरल्यान आनी थोड्यांचो उगडास मात्र आसा. पूण आजुनी एकलो राय आमचे मदें सदांच जिवीत आसा. संवसाराच्या इतिहासान तो भोव फामाद जावन आसा. ताका सेवक नातल्ले पूण ताका धनी म्हणून आपयतात. ताका संवसारी पदवी नातल्ली तरी ताका मेस्त्री म्हणटात. ताची थंय धाकटेरगी नातल्ली, तो शिकोंक ना तरी ताणें सबारांक गूण केला. ताचे कडेन सैन्य नातल्लें तरी ताका संवसारी सक्कड राय म्हणटाले. ताणें कसलेंच झूज मांडूंक ना तरी बाबा आनी भयणी तो सगळो संवसार जिखलो. ताणें कितेंच सूख केली ना तरी ताका कुरसायलो, ताका निखेपिलो तरी तो आज आमचे मदें जिवंत आसा. तसो जावन आसा आज आमी परब संभ्रमता आमचो राय बाबा आनी भयणी जेजू ख्रिस्त.
त्या रायाक आमी आजुनी वळखून आसाव. आमच्या राजाची, आमच्या काळजाची राजवडकी चलय जाय म्हूण सदां न्हीद आमी मागून आसाव. तर बाबा आनी भयणीनो, राई तो वय, पूण ताचें राज खंय आसा हाका हांव आनी तूं वळखता ओंगी म्हणलें गरजेचें. देवाच्या उतराचो आदार आमी सोदलो तर जुआंच्या अध्यायांत चॅप्टर 18 वर्स 36 थंयसर म्हणटा, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. पळया बाबा भयणीनो, देवाच्या राजाक एका देशाक आसचे भाशेन बावटो ना, करन्सी ना. देवाच्या राजाक तड ना, गड ना, ते तांतूं केल्लेले न्हय. जेजू आमकां सारकें समजयता, देवाचें राज तुमचे भितर आसा. सांत पावला मुखांतर आमकां कळटा, कोलोसेकारांक बरोवन थंयसर सांगता, क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूंक, आनी हें जावन आसा म्हजें राज, क्रिस्ताचें राज. न्हय तड आसलें, गड आसलें, बावटो आसलें, करन्सी आसलें राज, पूण क्रिस्ताचें राज, समाधानाचें, शांतीचें, बोगसनाचें राज तुमचें थंय आसूं. पवित्र पुस्तक आमी आयकलें तर जेजूच्या काळार जीवन आसलें ते फारीजेव बाबा आनी भयणी, राय जावन असो जेजू देवाचें राज केवल ह्या संवसारांत बांदूंक आयला म्हूण चिंतात. सगळीं अजापां थंयसर घडटात. ताचे सांगात इतलो लोक येता, हो आमचो राय, हो आमची राजवडकी करतलो म्हूण ते चिंतात. आनी त्याच देखून फारीजेव येवन जेजू लागीं विचारतात, केदाळा तूं, केदाळा आमकां रोमा घरांत सुटका दितलोय. ह्या देवान वेचलेल्या परचेक, ह्या तुज्या परचेक, इस्रायल घराण्याक समाधान शांती केदाळा हाड दिताय. मेस्सिया केदाळा अधिकार स्वीकार करता, आमकां केदाळा आमची ग्रेस्त काय हाड दिताय. संवसारी संगती विशान सावालां अशें करूंक लागतात ते फारीजेव बाबा आनी भयणी जेजू लागीं. सारकें समजूनचें तर देवाचें राज म्हळ्यार जेजून आमच्या हर एकल्याच्या काळजांनी तशेंच आमच्या जिवितांत राज करचें जावन आसा. तुका आनी म्हाका एकच सवाल, आमचें जिवीत कोण आज राज करनासा? सगळीं आमी बरीं दिसता, हांव एक याजक जावन लायक जावन तुमी सगळीं आमी बरें दिसता, भायल्यान बरें दिसता गी, ह्या भितरल्यांनी तिस्स नितळाय आसा. आमच्या जिविताची राजवडकी हर एक घडये म्हणल्या भाशेन कोणच लोणवर नासा. देखून ह्या जाकान एका सर्वजनाचें कविते सांगिल्लें तें उगडासाक येता म्हाका. थंयसर अशें आसा, ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹೊನ್ನಿರಲು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮನಿ ಇರಲು, ಇಚ್ಛೆಯನಂತೂ ಬಾಳುವ ಸತಿ ಇರಲು, ಆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚೆಂದ सर्वजना. तशें म्हळ्यार ह्या संवसारांत खर्चाक जाय तितले पयशे आसात तर, वस्तेक एक बरें घर आसा तर, सांगल्ले परी आयकोवची जिणे सांगातेन आसा तर, त्या सर्गाक उजो लाय म्हणटा सर्वजना. सगळें बरें आसा तर सर्ग कित्या, देवाचो उगडास कित्या, जेजू म्हणलो राय कित्या, देवाचें राज कित्या, मीस कित्याक, बोगसणें कित्याक. आनी अशेंच आमच्या जिवितांत बाबा आनी भयणी, देवाक राय करचें सोन्नू, जेजूक राय करचें सोन्नू, संवसारी कुशालायेक, अधिकाराक, स्थानाक, मानाक असल्याक सगळ्याक आमी पटलून धरलां जाल्यार बाबा आनी भयणी समजून घेवया. राय अलेक्झांडरा भाशेन जिणेच्या अखेरेच्या घडयेक पावतना कितें आमी वोवून व्हरूंक शकतले. हांव जेजू आमचो राय जावन आसा. नाना रितीच्यो वायट सकत आमचें आज जिविताची राजवटकी करनासात. आमचें कोप, जिणेचें कोप भायल्यान बरें आसा गी, भितरल्यान मेळ्ळां गी, हाचो नियाळ आमी करया. देवाचें राज आमचें थंय आसा म्हणली समजून आमी घेवया. आमचें मोदें आसा. जेजूक राजवटकी करूंक आमी अवकाश करून दिवंक जाय. कशें? पयल्यान पयलें जेजूक स्विकार केल्लें तर मानून घेवया. काळजांत आमचो राय आयला, तो आशेता आमच्या काळजांत जियोंक. पवित्र पुस्तक कितें सांगता, पवित्र सभा कितें सांगता, ती तोडी मौल्यां आमच्या जिवितांत रुथा करूंक प्रयत्न करया. प्रत्येक जावन घरा वेता आसतना एकामेकाचें तोंड पळोवन हांसूंक जाता गी म्हणलें समजून घेवया.
जर तर तो समसो अधिकार हांवच सर्वस्व म्हणलें थंयसर आमी दाखोवन दिता जाल्यार म्हज्या बायले कडेन घोवा कडेन भुरग्यां कडेन ह्या सांगात ह्या सखा कडेन बाबा आनी भयणी कोण राजवटकी चल्लो नासा म्हजो राग घी म्हजो अहंकार घी ह्या सुमी जेजू क्रिस्त घी खंयसर बोगसाने आसा थंयसर देवाचें राज आसा खंयसर माया मोग आसा थंयसर देवाची राजवटकी आसा क्रिस्ती परजा जावन देवा समोग एकामेका दिवंक संतोषान हांसून सांगाता जिवंक जाय असली सर्व कृपा ह्या मिसा वेळार मागया कित्याक पातकी जावन आसलो कुर्सार थंयसर आसलो सोर तो सयत म्हणटा क्रेच्या गदये सोम्या आमचो उगडास कर म्हजो उगडास कर सोम्या जेजू म्हणटा ह्याच घडयेत हांव न्हू तूं म्हजें सांगता सर्गी आसतलोय आमेन.